शुभ वर्तमान। आईची सुवार्ता शब्दाचें गीत आनी उजवाडाचें संगीत आमचे समोर दवरता अशें बगता. चड विश्लेशणाक वचनासतना शीद सांगचें तर वेळा काळा पुर्वीं आसुल्लो, देवाचोवें आसुल्लो आनी देवूस जावन आसुल्लो शब्द मनीस जाल्लो देवाचो पूत जेजूस म्हूण आमी समजूंक जाय. सोडून सुवार्तेच्या शेवटाक सुवार्तेकारान हेंच सांगून दिलां. तो म्हणटा, आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ग्रेक भाशेंत ही उतरां शब्द मास जालो आनी ताणें आमचे मदें टेंट घालें वा तंबू मारलो अशें अर्थ दितात. मास जावचें म्हळ्यार मनीस जावचें वा आमचें मास घेवन ताणें जल्मुचें. आनी आमचे मदें जियेलो वा आमचे मदें ताणें तंबू मारलो वा टेंट घालें म्हळ्यार आमच्या अपार्टमेंटान ताणें फ्लॅट घेतलें म्हणलें बरी, आमच्या वाड्यांत ताणें घर केलें म्हणलें परी, आमच्या घरचें एक कूड ताणें घेतलें म्हणलें परी. तो केवल भेट करूंक आयलो न्हय, बगार आमचे मदें रावूंक आयलो. निरंतर सदांकाळ आनी परमनंट तो रावूंक आयलो. क्रिसमस म्हळ्यार हेंच, देवाच्या शब्दान आमचें मास घेवन आमचे बरीस जावन आमचे मदें रावूंक घेवचें. ह्या गूंड मिस्तेराक प्रतिक्रिया कसली जावंक जाय म्हणलें सांगची आयचे सुवार्तेचो संदेश आनी सार. आयचे सुवार्तेंत एक उतर आमकां वर्त्या मोगाचें जावंक जाय. तेंच आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. वय क्रिसमसाच्या आचरणांत वा जेजू जल्मलो म्हणून फेस्त करच्यांत ताका स्विकार करपाचो आनी ताचेर विश्वास दवरलेल्याचो रूपकार वा रिफ्लेक्शन आसूंक जाय. जुआंवचे सुवार्तेच्या पंथान पंथ एक सवाल जळकता. जुआंवन साक्ष दिवन परगटल्ल्याक, संवसार उजवाडांच्या खऱ्या उजवाडाक, मनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दाक तूं वळखताय वा ना? क्रिसमस एक निर्धाराचो संकेत. ते आमच्या निर्धाराक येता, आमकां देवाची भुरगीं करूंक राखता. अशें एक हॅपी क्रिसमस. शुभ वर्तमान।